घम घम पुरंबोळ्याची टೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ आमगे रेडी जाला हांगा हांव तुमकां रेकमेंड करता 100% तुमके लायक जाता. हॅलो, आज दनपारा एक फंक्शना वच्चे आशिल्लें. वासरेंत कसले कर न्ही रांदप, लंच भायर जालें नवें. तशें आतां रात्री डिनराक कसं करचें बा, वापास एक शीत रांदय ना चपाती रांदय पुरें करचें म्हळ्यार एक बेजारशी. तवळी एक 1 पॉट मील केल्या कशी टೊಮೆಟೊ ರೈಸ್. मिगेले कझिन भाऊ विजय विठ्ठल भट म्हणून आसा, मस्कत आसचे तांणी. तर तागेल बायल सरिता भट म्हणून आसा, तिगेली एक रेसिपी आहे. रेसिपी मोणोकाची सूपर रेसिपी टೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ सिंपल भारी करचें मात्र इजी मात्र नाही तितले टेस्टी जाता. हांव तुमकां रेकमेंड करता 100% तुमके लायक जाता. हे एक टೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ कशें करचें म्हणून पळया. वचे आमी आतां वासरेन तूं अक्क जावका जाल्यार वेजिटेबल्स पुरे हांव हांगा चॉप कोन्न दवरलां. तशीच हाका घालचे ड्राय गरम मसालास पुरे हांगा रेडी कोन्न दवरले. असले सिंपल टेस्टी रेसिपीज हाका तुम्ही म्हगेले चॅनल कोणें सबस्क्रायब करनी वय म्हण जाल्यार दयकोन सबस्क्रायब करात. आतां आमी मासोल कोरया. आतां हांगा पळय रेडी कोन्न दवरला न्हू हांव सोय घालता. टೊಮೆಟೊ वाट्टीत नाही घालू असं, फण्णाकाय घालू असं. फण्णाचे टೊಮೆಟೊनी पी हांव विंगड चॉप कोन्न दवरला. पियाव लसूण आल्ले तिखसाणें कितले जावका तितले तरणी मिरसांग घालची. जाय जाल्यार मागीर मिरसांगे पिठी घालयत, मिरसांग तीख नातल्यार. पण आतां जिरे कोथंबरी तोक्कोल घालता आनी येळू दालचिनी लवंग पुरे घाल्ले. आतां उद्दा घालूं ना, नयच एक मासोल करचो. हाका उद्दा घालचे गतीन म्हळ्यार आमी पियाव घाला देखून तेच पावता. अशें हांव आतां कुकरान भितर तेल आनी तूप मिक्स करून दवरला. हाका शाजीर जीर घालचें. आतां हें पटपटेल कुडलें आमी पळय फण्णां शिनून दवरलें 2 पियाव जावका ते घालें. आनी आतां समज लायक करून सॉट करून घेवका. पियावची केची कलर चेंज जावताय भाजून घेवका समजी. तांत मध्य भितर हांव तशें एकार उद्दा तापत दवरता आनी अशें तांदूळ धुवन दवरता. पण हाका एक 2 वा 3 तरणी मिरसांग अशी घट्ट करून घालची एक फ्लेवर येवचे खातीर. आनी आतां पियावा कलरची के चेंज जाल्यार टೊಮೆಟೊ घालया. एक 2 टೊಮೆಟೊ शिनून दवरलेलो हांवें तो घालता. हें आतां ओग्गी सॉफ्ट जावचे खातीर हाका एक चिमटी मीठ घाललें. आनी आतां समज चळतर राबूका हें टೊಮೆಟೊ उद्दा सोडता आनी चिक्के सॉफ्ट जाता. ते दोळ तांय चळतर राबचे. सॉफ्ट जाल्यात आतां न्ही हो मासोल घालया. धुवन घालूनच मिक्सरान तुला क्लीन मासोल काणाक घालका आनी हे वापस हे मासोल भाजूका हे अंत भितर टೊಮೆಟೊन तूं. तो आतां कशें म्हळ्यार समज सुको जेवता भाजून घेवका. हे एक टೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ पळयाची एक नमूने डिफरंट टेस्ट भारी लायक जाता. आतां तेका घम 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 पुरंबोळ येता सगळे घरां भितर. पण आतां मासोल ड्राय जेवता भाजया आमी. आतां हो सुको जाल पळयाची मासोल. आनी हाका जाय जाल्यार तिखसाणेक जाय जाल्यार तीख मिरसांगे पिठी घालयत. नाका जाल्यार हांव हांगा इतली काश्मीरी चिल्ली पावडर घालता. त्या म्हळ्यार कलर येवच्याक टೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ नवें. जाय जाल्यार गरम मसाला पिठी घालयत. ऑलरेडी आमी हाका होल गरम मसाला घाला अगत्य इश्ट आशिल्ल्यान जाय जाल्यार घालयत. पण आतां पटी जाली हें. आनी हाका आतां आमी धुवन दवरलेलो तांदूळ घालया. हाका खंयच्योय तांदूळ यूज करूं येता. हांव हांगा आतां सोना मसूर यूज केला. आमी नित्या जेवणां यूज करच्यो. तुमकां इश्ट आसा वय म्हण जाल्यार बासमती घालयत. बासमती घाल्यार तेचे अर्द घंट तिंबोवचें तें पुरें करका. म्हाका आतां पळय आतां रात्रीक अर्जंट जावका देखून हांव हांगा आतां सोना मसूरी धुल्ल आनी घाल्लो. घेतला आयकून तांदूळची के भाजूताय चळची हें. आतां तांदूळ आयकून भाजून आयलो. अशें हांव तावळ दवरलेलो उद्दा खतखतयले. उद्दा घालचें. एकाक 2 उद्दा घालयत जाय जाल्यार. हांव अड्डेच घालचें त्या म्हळ्यार आमगे ती हेची के सॉफ्ट जावका पुलाव केन्नाय. खंयच्यो पुलाव जाल्यार चिके सॉफ्ट इश्ट मस्त निबर जाल्यार कोणें खायनाची. हाका जाय जाल्यार तितलें मीठ घाल न्हू. आतां हांव आतां 2 ग्लासां केला हांगा ते देखून 5 ग्लास उद्दा घाला. ते खतखतयलेले उद्दा घाला देखून ओटू 2 निमिश भितर हाका वापस खतखत येता.
करता येईल कुठले लिड्ड घालचे आणि आम्ही खंयचे तांदूळ यूज केला पळय तितले ते शिजोवचे दवरचे. हांव नॉर्मली 3 सिटी काडची आनी एक सॉफ्ट जावका न्हू आमकां ते देखून एक 5 निमिश दवरचे. तुमकां निब्बर जावका जाल्यार 3 सीट काण ऑफ करूं येता. तांग येयला कुशी गे आतां सीट येयल्या का 3 सीट काडता आनी साणकोन दवरता. हो एक टोमॅटो रायस आसा पळयचे हांव तावळ सांगला तुमकां भारी लायक जाता. तुमी पुरो जनांनी करून पळोवका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शना भितरी शेअर कोरका. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हणजे लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कोरका. घम घम पुरंबोळ्याची टोमॅटो रायस आमगेले रेडी जाला हांगा. तशी सरिता भट्टा तिगेले यूट्यूब चॅनल आसा. तिगेले यूट्यूब चॅनला लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सां दिता. म्हगेले नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्सा खातीर बेल आयकॉन ओतिल्यार जाल्यार थँक्यू फॉर वॉचिंग.